गीत घेऊया पेज 5A10. देवा मुखार उबो रावच्यो, आमचे मोल्य फावो कोणाक, फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. आमच्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप सायबा जयंतेन सवा पासत मागणी करुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो जयंतेन सवा जावन आसात जे पासत ते मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर जाल्या. देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान भरवशान सदांच देवाचे उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज सगळे आपलो वाडदिवस जे समोरमता तांचे पासत मागणी म्हूण करुया. आनी तशेंच आपल्या काळजाराचो दीस जे समोरमता ते सगळ्यां पासत आमी मागणी करुया. आयची वाचपाक आमकां देवाचो ताळो आमच्या जिवितान आयकून ताची उतरां आमच्या जिवितान समजून सदांच ताचेशी येवन तो दाखयता ती वाट भावार्थान चलूंक आमकां आपयता. बरेच फावट संवसारी जिवितान आमी जियेता आनी हे जिवितान आमी आसतना आमच्या मनांतल्या चिंतनाक लागून देवाचो ताळो जो आमचे लागीं उलयता तो आमकां आयकूंक म्हूण येना. आमकां ती वाट दिसता पूण तरी पूण आमच्यान चलूंक फावो जायना. आमी स्वार्थान म्हूण रावता आनी भितरल्यान ज्यो चिंतना आमकां वाट दाखयता त्या वाटेन आमी वेता आनी काळोखान म्हूण आमी रावता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीत सगळ्या देतुतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
poimit Jesu Christa, e close to poimit, e close to Yeshua, e close to प्रार्थूया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायशे कर. तुज्या प्रितीचे पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरून वचूंक हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जॉनस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर दुसरे पावटी जॉनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हटलें, उठ, त्या नांव वसत्या निनवेच्या शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें लोकांक पोरगोट कर. जॉनास उठलो आनी सोरेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनवेक गेलो. निनवे म्हटल्यार एकसोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जॉनास शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनवेचो भस्म जातलो. निनवेच्या लोकान देवाचेर बावाड दवरलो. तांणी एक उपास पोरगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळांनी घोणान आंग पांगुल्लें. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी ताका कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. आमचो जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्यांचो काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा माय मोगान म्हजो उगडास कर. आमचो जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर कितलो बरो एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. आमचो जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. पायघेवन पावलून कोरीतकारान बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेल सोंपूंक पावलो. देखून ह्या फुडें बायल आसलेल्यांनी तीं नासलेल्या पोरी जिवचें. रडटात तांणी रडो नासलेल्या पोरी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलेल्या पोरी. विंगतेत घेतात तांणी आपूण आपणा कोडे कांयच नासलेल्या पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी
त्यो खरेंच वापरून नाचलेल्या पोरी जिवचें कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नोपयत जावचें आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे वळपकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy soy, sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy soy. देवाचें राज लागीं पावलां. शिव वर्तमान मानून घेयात. Sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy soy, sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सान मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावाक धरून कैदी केल्ल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरला आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सत मानून घेयात. एकदां तो गॅलिलियाच्या दर्येचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळ्यो मारताले कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखलें आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळें थंयच सोडून ताच्या फाटल्यान ते गेले. आनी थंयतान मातसो फुडें वचून झेबदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जोआंव होड्यार आपल्यो रापणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी ते आपल्या बापायक थंयच सोडून बरोबर आसलेल्या होड्यार बसून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, पयले वाचपान जी उतरांची खबर आमकां मेळटा जॉनसा वरवीं. पयले सुवातेर जेन्ना देवाचें उतर जॉनसा सुवे येयलें तो भियोन थंयच्यान धांवून वचोंक म्हूण सोदतालो. पूण सर्वेस्पोर देवान परतून ताका त्याच सुवातेर आपलें शुभ वर्तमान परगट करूंक म्हूण धाडलें. जेन्ना जॉनसान निनवेच्या गांवांतल्या मनशांक देवान सांगलेली उतरांनी म्हूण सांगली, जिवीत बदलात म्हूण, तांच्यांनी आपलें जिवीत बदलूंक सुरू म्हूण केलें. खरेंच भाशेन तांच्या जिवितान कितें म्हूण घडलां आसत? तांच्यांनी जॉनसाक लागून आपलें जिवीत बदललें काय सर्वेस्पोर देवाची कृपा तांचेर म्हूण आसली? सर्वेस्पोर देव तांकां आपले सरशी परतून हाडूंक म्हूण सोदतालो. प्रत्येक मनशाच्या जिवितान जें कितें घडपाचें आसा तें फकत सर्वेस्पोर देवाक जाणें. तेन आमी ह्या संवसारान येवचे आदींच आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी फुडें म्हूण वेतल्या सगळें कितें रचून दवरलेलें आसा. फकत आमी ह्या संवसारान जियेता तेन्ना आमकां नकय फुडें कितें म्हूण घडटलें, कितें म्हूण आमच्या जिवितान जातलें म्हूण आमकांच नकय. तें पासून आमी मागणें म्हूण करता. देवाची कृपा सदांच आमच्या जिवितान आसूं म्हूण आमी देवा लागीं मागता. पूण जेन्ना देव आमकां वाट दाखयता, आमचे पासत ती दारां उक्ती करता, आमी ते वाटेन फुडें वचूंक भियेता आनी परतून आमी मनान आनी काळजान दुबावान म्हूण रावता. खरेंच हीच वाट देवान म्हजे पासत म्हूण नेमला.
पूण जेन्ना आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरता आमचें जिवीत बदलता. आयच्या शुभ वर्तमानान पूण आमी तेच म्हूण पळयता. सिमांव, पेद्रू आनी जुआंव तशेंच जाकोब आनी ताचो भाव जेजू जेन्ना म्हणटा म्हज्या फाटल्यान यात, सगळें कितें सोडून जेजूचे फाटल्यान म्हूण वेतात. खरेंच जेजू कोण जावन आसलो म्हूण तांकां जाणो आसलें, कित्याक जेन्ना स्नान दातार जुआंव जेजूच्या आदीं ह्या संवसारान म्हूण येयलो, तेन मनशांक आपल्या उतरा वरवीं जिवीत बदलत म्हूण आदींच सांगून म्हूण दवरलेलें. आनी जेन्ना मनशां ताचे सरशी येयत आसली तो तांकां उगडास करून म्हूण दितालो, म्हज्या फाटल्यान धांवूंक नाका. म्हज्या उपरांत जो येवपाचो आसा तो म्हज्याहून श्रेश्ठ आसा आनी तो तुमकां पवित्र आत्म्या वरवीं स्नान दितलो आनी तुमकां देवा सरशी म्हूण व्हरतलो. ही उतरां सदांच सिमांव, पेद्रू आनी जुआंव, जाकोब तेंचे मनांनी आसली. ते उतरांचेर सदांच म्हूण नियाळ करताले. जेन्ना जेजू तांकां आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं तो तांकां ती उतरां म्हणटात, जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान परगट करूंक फुडें म्हूण सरात आनी तीच उतरां तुमी मानून घेयात. ते उतरांचेर भावार्थ विश्वास दवरून जेजूचे खरे पाटलावदार जातात. तशेंच आमच्या ह्या संवसारी जिवितान आमी जियेता आसतना जर आमी देवाचें उतर मानून घेता तर आमच्यान पूण जेजूचे खरे भक्त म्हूण जावंक जाता. आनी तेच ह्या संवसारान जियेता आसतना जेजू आयज आमकां उगडास करून म्हूण दिता. तुमी जर म्हजे सरशी येतात, हांव सदांच तुमचे वांगडा आसतलो आनी तुमकां हांव मार्गदर्शन म्हूण दितलो. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना भावार्थान, विश्वासान सदांच देवाची गोवायकी ह्या संवसारान शुभ वर्तमान परगट करूंक आमी फुडें वचूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवा, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन संभावलो, आंकवान मारी तांय जल्मलो, पोंस पिलाताका तांणी कूस सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्या आनी मेल्यांची मोजवी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसोने, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयच्या ह्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमची काळजां, आमची मनां बदलून आमकां परतून आपले सरशी हाडूंक म्हूण सोदता. तर आतां ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेयत आसतना आमच्या मनांतल्यो सगळ्यो मागण्यो देवा मुखार म्हूण आतां आमी दवरुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपलें जिवीत दिसाच्या दिसाक नव सोरोंक आनी हे वरवीं आपल्या काळा आशिल्ले पोरजेक नवसरणी देख दिवन बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचे उदारगती पासत वावुरतना दुबल्यांचो आनी गरजेवंतांचो उदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमची जायतीं भावां भयणां वेगवेगळ्या मोळांचेर देवाचें उतर परगटूंक बारी वावुरतात, तांकां हो वावर करता आसतना बापाचें बोळ मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी जिवीत नव सरून जिवितांत देवाचे उतराची बरी फळां दिसूंक
बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. कोविड-19 हे मारेकार पिडेची बोली जाल्ल्यांक पेकोवणी मागतना हे पिडेंतले आमकांय निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उच्चारलां ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजांत सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तेच प्रमाणे सदांच तुजे कृपेन आमकां भर आनी तूं दाखयता ती वाट भावार्थान वचूंक आमकां फुडें व्हरचून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेवया पेज 34 C15. देवा उतर आमी घेतल्या, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो, मोगान केले हे बेगवेचो. बापा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वोपता. बापा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत वोपता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर, प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सवे आसो, आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराता युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आंकवार मोरयेतायेन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलां. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorry.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी काळशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. ह्या वेळार आमच्या घरांतल्या सगळ्या मेल्ल्यान पासत मागणी करुया. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाच्या माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन झुजे, भाग्यवंत धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धरून दिता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सहभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंन परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 61 D27. मोच्या देवा तूं
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. हे तुज्या भोव व्हरत्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूंक हे आमकां फावो कर क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. बेसिलिकेन सद्दाची मिसां सकाळची 7 आनी 8 वरांचेर. तुमच्यान जर मिसान वाचपाक घेवंक जाय तो जे नंबर आसात ताचेर तुमच्यान कॉल ना तो वॉट्सअप करून आमकां सांगूंक जाता. तशेंच मिसान वांटो घेवंक जाय तर वॉट्सअपाचो नंबर जो आसा ताचेर तुमच्यान वॉट्सअप करूंक जाता. आयतारची मिसां सकाळची 7, 8, 9:15 आनी 10:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जावन आसा. तशेंच म्हयन्याचे 6 तारखेर बागेवंत फ्रांसीस शावेराचे कपेल जे हांगाच्यान एक थोडे पेट्रोल पंप उपरांत फुडें जे कपेल जावन आसा थंय 6 तारखेर 10 वरांचेर सकाळचे मीस जावन आसतलें. तुमच्यान जर कोणाक हे कॅलेंडर्स जे आमी प्रिंट्स केल्ले आसात बागेवंत इनाज ते लोयला ताचे जिविताचेर ह्या वर्सा सोसायटी ऑफ जिजस जे जेजुइट्स जावन आसात ते बागवेंत इनाज ते लोयलाचे कन्वर्शन हाची 500 वर्सां म्हूण समारंभात ते पासून ते कॅलेंडर्स भायल्यान तुमच्यान मास कावंटर्स जावन आसात थंयच्यान 100 रुपया दिवन घेवंक जाता. सगळ्यांनी ह्या मिसान वांटो घेतला. तशेंच वाचपाक केलात. तशेंच कॉयर ह्या सगळ्यांक देवाची कृपा आसूं म्हूण आनी तशेंच देव बरें करूं म्हूण मागता. शेवटाचे आशिर्वादा पासत आतां आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 95 F20.